नमस्कार युवकार तुमका आम्ही असा पणजी शहरात आणि जे आझाद मैदानात येसर आहेत होली सेलिब्रेट करपाक पणजीकार सगळे आयलेले आसा. तसेच भाजपाचे जे प्रेसिडेंट सदानंद तनावडे ते आयलेले आसा. तसेच उत्तर गोंयचे कॅन्डिडेट श्रीपाद भाऊ आयलेले आसा. ताच्या उपरांत सिद्धार्थ एक्स MLA उत्पल पर्रीकर हे सगळे जाण एकी कडेन तेंच्यानी होली सेलिब्रेट केल्ली आसा. एक चवथ आणि दुसरी होळी या फेस्टिवलाक आम्ही इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन हे धरून आम्ही एक सगळे या गोयचे सगळे नागरिक असतात अशा भावनेन आम्ही हो उत्सव सेलिब्रेट करतात. ह्याच्या भितर वेगवेगळे राजकीय पार्टीचे पदाधिकारी असतले पण हांगा आमकां राजकारण लागना. आम्ही सगळे एकमतात आणि मोठ्या उत्साहान हो सेलिब्रेशन होलीचे करतात आणि खूप बरें दिसता की शिगमोत्सव समिती जी पणजी हांगा आसा त्याच्या भितर राजकीय एफिलिएशन केन्ना आसना. थंयचो पॉलिटिकल इच्छा किंवा पॉलिटिकल आमकां इथे फायदो जाता म्हणून आमी येवना इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पॉलिटिकल हे सेलिब्रेशन आमी आज आयले. हांवें दर वर्सा हांगा आनी पणजे होळी लोकांक मेळप एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा सो होळयेच्या निमित्यान लोकांक हांगा सेलिब्रेट करप. मैदानार आयला सगळे कार्यक्रम हांगा सेलिब्रेट करता. येस कशें दिसता? खूप बरें दिसलें. हांव सगळ्यांत पयलीं पणजी शिगमोत्सव समितीचो आभारी आसा. ही गेली कित्येक वर्सां अशे तरेचो सुंदर असो उत्सव सगळ्या बाल धरून खंय तरी जाणट्या पर्यंत सगळ्या समितीचो घेवन खरो होळीचो उत्सव मनोवपाचें कार्य ही समिती करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.